नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। धारगळे सनबनाची धूम पहिल्याच दिसाक वांटेकार जाल्ले तरणाट्याक दुबावीत मरण पोस्टमॉर्टम अहवालात कारण जातलें स्पष्ट। कळंगुटे बोगस आयएएस अधिकाऱ्याक अटक आयएएस अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कळंगुटचे शेक आणि क्लब धनियांक घालतालो भय। राज्यात अपघातांचे सत्र चालू साक्षी अपघातात एकल्याक मरण कामुर्ल्या अपघातातूय एकल्याक मरण तर सिग्नल बंद पडिल्ल्यान मेरशे जंक्शनार दुचाकी आणि गाडये मती अपघात। आयतारा गोयच्या विंगड वाठारांनी जाल्यो कौमुदीदाद समित्यांच्यो वेंचणुको नवे अध्यक्ष अटर्नी आनी खजिनदारांची जाली निवड। दिवचले वेदांताच्या ट्रकांची रातची धडधड सुरू मध्यान राती ते फातोड मेरेन जाता मिनाची येरादारी रातच्या वेळार जावपी ट्रकांच्या धडधडीक लागून आमकां त्रास जातात थळाव्यांचे म्हणणे रातच्या वेळार मिनाची येरादारी सुरक्षीत दिवचल ट्रक धनी संघटनेचो दावो। आणि बेतोड्या गोरवांक दुबावीत मरण गोरवांक वीख घालून मारिल्ल्याचो गोरक्षकांक आसा दुबाव। आता खबरो विस्तारान सनबर्न फेस्टिवलाच्या पहिल्याच रातीक वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या एका तरणाट्याक मरण सनबर्नाचे सुवातेर तो बेशुद्ध पडले उपरांत ताका म्हापशा हॉस्पिटलांत व्हेल्लो थंय ताका मरण आयलें। धारगळचे वादग्रस्त सनबर्नात पहिल्याच दिसा वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीतल्या तरणाट्याक मरण आयला तो दिल्लीतलो 26 वर्सां पिरायेचो करण कश्यप ताका सनबर्नाचे सुवातेर मरण येवंक ना तर म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन तो भायर पडलो। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसी बांबोळे धाडल्या। कांय मिडियांनी ही बातमी प्रसिद्ध केल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी अधिकृत माहिती उपरांत जाहीर केली। दिल्लीतले हे 26 वर्षाच्या तरणाट्याक कशें मरण आयले हे पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांतूच स्पष्ट जातले। पुलिसांनी दिल्ल्या प्राथमीक माहिती प्रमाण हो तरणाटो आपल्या इश्टांसयत सनबर्नात वांटेकार जाल्लो। सुमार रातच्या 9:15 वरांचेर ताणें शुद्ध सोडली उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो। दिस पर्टिक्युलर इश्यू जो पडो सनबर्ना आमी रेज केला असेंब्ली इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू आनी म्हाका दिसता there has to be a very serious inquiry into this by the government. The government should not be hand in gloves with certain blue-eyed boy agencies of this government. This is a very, very serious issue. We had raised it and whatever we raised is turning into reality. Amcher 100 crore defamation case gatli. They tried to stifle our voices. But you see the reality today. What is the cause of this death? What did this boy consume? Whether what he consumed was legal or illegal. These things needs to be probed. Goa is getting a bad name. And such type, आमचे culture न्हू, हे गोंयकारांचे culture न्हू. And वो सरकार कारणीभूत आहा हें करपाक. In the name of festivals, they promote such type of things. And whatever म्हाका दिसता हांवें सांगिल्लें ते भाशेन a thorough probe needs to be done. And whoever is responsible, criminal cases have to be registered on these people. And they have to be done very strictly. Otherwise, प्रत्येक जेन्ना इसले इव्हेंट जाता त्या वेळार if there are deaths, causes of death, why was he taken? He was taken in an intoxicated state. Whether he was under influence of any substance are questions I believe on the post-mortem I'm called there. But I hope there has to be a thorough probe and the guilty have to be booked. Because if this is happening with the youth, today it can happen to anyone. It can happen to anyone's children as well. So a thorough probe and criminal cases have to be booked if they are found guilty. सनबर्न ही घटनाच मुळी दुःखदायक अशासाठी की गोव्याची आम्ही एंटरटेनमेंटच्या नावान गोयच्या पवित्रतायेची ध्वजा उडयतात आणि पेडणे सारको तालुको आजवर या अशा सगळ्या गोष्टींपासून पयस असतो। त्या तालुक्यात सनबर्नच्या रूपान आम्ही परत एकदा
वाईट मार्गाचेर वचपाक लागले। अशा परिस्थितीन एखाद्या व्यक्तीचे थंय मरण जावप कारणां कितें ही सोदची पडटलीच, पण तो आवाजान ते जालें काय कितें की त्या ठिकाणी मेळणाऱ्या दारू समान नशेमुळे झाले, ड्रगमुळे झाले, ते सरकारान अगदी स्पष्टपणे जनतेक सांगचें पडटलें। आणि ह्या एकंदर प्रकार जो आसा गोव्याक कशा प्रकारचो टुरिझम जाय ह्या संदर्भात विधानसभेन सगळ्या 40 आमदारांनी मिळून चर्चा करून गोमंतकीयाची अशी एक खास धारणा विचारधारणा प्रस्तुत करपाक जाय। टायम आयलो आसा, गोव्यात आमी दर्यान बुडोवपाक भायर सरल्यात, एक अर्थकारणांतलो अत्यंत तेजोमय असो अध्याय बरोवंक पळयतात की वेगवेगळ्या व्यसनान आमी गोव्यान बुडोवंक इच्छितात हें एकदां स्पश्ट जावपाक जाय। गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत विलिनीकरणासाठी प्रयत्न झाले, नंतर वेगळ्या राज्यासाठी प्रयत्न झाले आणि सगळ्यांनीच एकमुखान हे राज्य वेगळे राज्य म्हणून रावचे आणि देशातल्या इतर राज्यांतले एक उत्कृष्ट राज्य जावचे ह्या भावनेतल्यान आमी हे राज्य स्थापन केलें। परंतु त्या कल्पनेक सुरुंग लागला, ही कल्पना नेस्तनाबूत करण्याच्या मार्गाचेर सरकारांच्यो पावलां पडत रावल्या। म्हणून या एकंदर घटने बद्दल खेद व्यक्त करीत असताना आता तरी निदान धडो घेऊन सरकारान कशा प्रकारचो टुरिझम जाय हे जनतेक आणि जगातल्या लोकांक फक्त गोंयकारांकच सगळ्याच लोकांक अगदी क्लियरपणे सांगचें अशी माझी नम्र अशी विनंती आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कळंगुटले शेक आणि क्लब धन्यांक भंय घालपी मनोज कुमाराक पुलिशेन धरलो। मनोज कुमार हो मूळचो ओडिशाचो, तो व्यवसायान अभियंतो। घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। कोणेय येवप आणि गोंयकारांक तोपी घालून वचपाचे जायते प्रकार तुम्ही पळयले आणि आयकलेच आसतले। कळंगुटे असोच एक प्रकार घडलो, पूण हे फावट तोपी घालून वयच्या पयलीं कळंगूट पुलिशेन ताका धरलो। ताचें नांव जावन आसा मनोज कुमार। मनोज कुमार हो ओडिशाचो IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कळंगूटच्या शेक आणि क्लब धन्यांक ताणें भंय घातिल्लो। ताचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 318, 204, 132, 205, 319, 308 स कलमा खाला गुन्यांव नोंद केल्या। मनोज कुमार डिसेंबराचे 5 तारखेर गोंया आयिल्लो। उमतावाडो कळंगूटच्या एका हॉटेलांत ताणें रूमय बूक केल्लो। उपरांत ताणें एक टॅक्सी मागयली। आपूण ओडिशाचो IAS अधिकारी आसून आपली रोखडीच गोंयान बदली जातली अशें मनोज कुमारान त्या टॅक्सी ड्रायव्हराक सांगलें। उपरांत कांय दिसांनी कामा निमतान तो परतो ओडिशा गेलो। डिसेंबराचे 20 तारखेर तो परतो गोंयान आयलो। गोंया आयले उपरांत त्याच टॅक्सीकाराक ताणें फोन करून आपयलो। 26 तारखेर ताणें दनपारां 1:30 सुमार त्याच टॅक्सी ड्रायव्हराक घेवन कळंगुटे पे पार्किंगेक भेट दिली। पे पार्किंग घेवपी कर्मचाऱ्यांक आपूण IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून तांकां ताणें कार्डय दाखयलें, तशेंच आपूण पळोवणी करपाक आयिल्ल्याचें सांगलें। उपरांत मनोज कुमार 2 शेकांनी गेलो। त्या शेकवाल्यांक धमकी दिवन तो थंयच्यान आयलो। उपरांत टिटोज लेनींतल्या एका क्लबान गेलो आनी क्लब बंद करपाची तांकां धमकी दिली। इतले मजगतीं हो बोगस IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे लक्षात येतकीर कळंगूट पुलिशेन ताका धरलो। प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कळंगूट पुलिसान आज मनोज कुमार छत्तीसगडचो रहिवासी हेक जी आज अटक केली आणि मनोज कुमार हो जो आसा जो गोंयान येवन बनावटी IAS ऑफिसराचे आय कार्ड करून तेणी खूबशे अशे लोकांचे जे बिझनेस आसात ते बिझनेसांक लोकांक खूबशे अशे भियेले हय आणि तेणी लोकांक भियोन तेंचे जे शेक म्हणत मागीर क्लब म्हणत थंय तेणी वचप आणि आपले आय कार्ड दाखोवप आणि आपले आय कार्ड फेक जे आय कार्ड आसा IAS ऑफिसराचे ते वापरून तो तांकां भियेतालो आणि आपली जी ट्रान्सफर आसा आता सद्याक एट प्रेझेंट आपूण ओडिसाक काम करता IAS ऑफिसर म्हणून आणि परत आपूण गोंयान आपली बेगीनूच ट्रान्सफर जावपाची आसा आणि एकदा आपली ट्रान्सफर जाली जाल्यार तुमचो जो बिझनेस आसा तुमचो जो धंदो आसा तो आपूण बंद करूंक शकतलो आणि बंद करतलो अशें ते सांगून जे गोंयान बिझनेस करपी बिझनेसमॅन आसात तांकां भियोन
हो मनीस जो आसा तो थंयची जी सुविधा आसा त्या हॉटेलान म्हणत शॅक्सान म्हणत जी सुविधा आसा ती सुविधा वापरतालो. प्रश्न असो येता की गोंयचे प्रशासन जे आसा ते ह्या प्रशासनाक एक व्यक्ती असो आपूण एक बनावटी IAS ऑफिसर जावन गोंयभर भोंवता आनी गोंयचे जे धंदेवाले आसात तांकां त्रास करता जाल्यार गोंयच्या प्रशासनाक हेजी जाणीव कित्याक जाली ना. खुबशे अशे हे इन्सिडेंट आसात आमी गोंयांक पळोवंक शकतात आनी हेजे पयलीं आमी पळयताले की गोंयान अशे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट सुद्दां पुलिसाचे प्लेट लावन तेंची गाडी गोंयभर भोंवडयतात आनी आपूण पुलीस अधिकारी म्हणून वाटेर कोणें विचारल्यार सांगतात. त्याच बरोबर काही वर्सां पयलीं तुमी आयकलें आसतलें गोंयान एक फेक मिनिस्टर तो सुद्दां जावन गोंयान खुबशे अशे सुविधांचो लाभ घेवन ताका मागीर अटक केली की आपूण UPचो एक मिनिस्टर म्हणून सांगून तेणें गोंयच्या लोकांक खुबशे अशे लुटलेले. तसोच आतां परत एक हें प्रकरण जाल्लें आसा की एक बनावटी IAS गोंयान येता आनीक तो आपल्याक जाय तसो रावता जाय ताका भियेता जाल्यार प्रशासन इतके जे 8-10 दीस जे ताका धरपाक लागले जाल्यार इतके दीस प्रशासनाक कित्याक कळ्ळेना. गोमंतक TV खातीर पणजेसून हांव गौरेश गांवकर. राज्यात अपघातांचे सत्र चालू. साक्षी जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. चुकीच्या दिशेन येवपी जीपीन दुचाकीचेर वचपी एका फामिलाक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातात जखमी जाल्ली बायल आनी भुरग्याक सध्या GMCत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. सध्या डिसेंबर म्हयनो चालू आसा आणि इयर एंडूय आसा आणि ह्या डिसेंबर म्हयन्यात अपघातांची संख्या जी आसता ती सदींच चड आसता. आमी पळयला की ह्या डिसेंबर म्हयन्यात सुद्धा अपघातांची संख्या जी आसा ती कमी जावपाचें नांव घेना. हेतूनच एक नवीन अपडेट येयल्या. ती अपडेट म्हटल्यार आक्षे हांगासर एक 4 व्हिलरीन 2 व्हिलरीक धपको दिलो आणि त्या 2 व्हिलरीची जी फॅमिली आसली ती इंजर्ड जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गजाल अशी घडली की एक 4 व्हिलर महिंद्रा गाडी आसा ती रॉंग सायडीनसून ओवर स्पिडीन येताली आणि ओवर स्पीड येताना फुडसून येवपी 2 व्हिलरीक तेणें धपको दिलो आणि हो धपको इतको जबरदस्त आसलो की ह्या धपक्यान ज्या 2 व्हिलरीची जी फॅमिली आसली तितूंतलो दादलो मनीस आसलो ताका जाग्यारूच मरण येयलें आणि त्याच्या वांगडा ताची घरकान्न आसली आणि ल्हान भुरगे आसले तांकां सिरियस इंजरी जाल्या. अशें कळटा की त्या ल्हान भुरग्याची एज ती 4 वर्सांची जावन आसा आणि ह्या दोगांकूय खूब सिरियस इंजरी जाल्या आणि तांकां एडमीट केलेल्या हॉस्पिटलान. ह्या घटनेची अपडेट आसली पूण हितूनसून एक कळटा की ह्या डिसेंबर म्हयन्यात ट्रॅव्हल करतना तुमी सदींच जतनाय घेवंक जाय. आपली जतनाय घेवंक जाय. ट्रॅव्हल करतना दुसऱ्यांची जतनाय घेवंक जाय. गाडयेनसून वयताना सीट बेल्ट किंवा 2 व्हिलरसून वयताना हेल्मेट घालपाची खूब गरज आसा. सो ह्यो जतनाय घेवन गाडयो चलयात आणि ह्या घटनेची अपडेट आमी तुमकां दिली. अश्यो अपडेटी पळोवच्या खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कामुर्ली दुचाकी आणि 4 चाकी गाडयेमदीं जाल्ल्या भिरांकू अपघातात शिवोलेच्या एरन फेर्नांडीस या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. जाल्यार ऋग्वेद बांदोडकार हो गंभीर जखमी जालो. ओव्हर स्पिडीन येवपी 4 चाकी गाडयेन दोनूय दुचाकींक फाटल्यान धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. ह्या अपघातात एरनाची तकली आपटल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या ऋग्वेद बांदोडकाराचेर GMCत उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. कितें जालें सांग तरी. रिक्षा येयली म्हाजो फ्रेंड एकलो फुडें हांवूय फटल्याना रिक्षा येयली पळय कांयच कळोंक ना. रिक्षान फूल भायर मारली गाडी आमी हेजेर मारली गाडी. तूं 2 व्हिलरीचेर आहलो. म्हाजी गाडी आहली तो दुसऱ्या रोडार आयलो. ही रोड आहा गाडी मारली आनी आमी खंय जालो एक्सिडंट. कामुर्ली. तूं 2 व्हिलरीचेर आहलो. ती रिक्षा ओवरटेक दुसऱ्या रोडार येयली आमच्या रोडार येयली ताका मारली आनी हांव पडलो पळय म्हाज्या वांगडाक म्हाजो फ्रेंड आसलो तोय पडलो दुसरे गाडी दोनूय वांगडाक आनी म्हाजो पांय आतां पळय. आयतारा मिरची जंक्शनाचेर दुचाकी आनी गाडये अपघात जालो. दोगूय वेगवेगळ्या दिशेन येताले. जंक्शनाचेर पावले तेन्ना दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. फाटले कांय दिसांसावन मिरची जंक्शना वयले सिग्नल बंद आशिल्ल्यान हे अपघात घडटात. हांव आसा मेर्शे सर्कलाचेर जाल्यार मेर्शे सर्कलाचेर तुमी हांगा पळोवंक शकतात हे जे सर्कल आसा ते कितले डेंजर जाल्ले आसा आनी आयज सकाळीं हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. कालापूरच्यान जे सर्वीस रोडान एक बायक येताली ती दुसरी सायडीक वचपाक लागून वयताली आनी तशीच हायवे वयल्यान एक कार येताली दोगांची डेथ जाली आनी जो गाडी बायक चलोवपी आसा तो खंय तरी जखमी जालो आनी जखमी जावन ताका बांबोळे हॉस्पिटलान आतां शिफ्ट केल्लो आसा. जाल्यार मेन म्हटल्यार हे जे मेर्शे सर्कल आसा ते सर्कल कितले डेंजर जाल्ले आसा ते तुमी पळोवंक शकतात. हांगासली जी ट्रॅफिक जी सिग्नल घातलेली ती हरशी म्हणून कन्फ्युजींग आशिल्ली पूण आतां फाटले 15 दीस जाले ही जी सिग्नल आसात ती बंद पडलेली आसात आनी ही सिग्नलां बंद पडलेल्या कारणान
हांगा जे ट्रॅफिक मेस जाता म्हटल्यार हांगा एक्सिडेंट जावपाचे खूब चान्सीस आसात. हांगा विज्युअल तुमी पळोवंक शकतात की सगळे चारय सायडीच्यान गाडयो वचपाक भितर आपले लायनीन वचपाक सोदतात, पूण एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस खूब अशे आसात. आनीक मेन म्हटल्यार हांगा हे जंक्शन आसा ते सद्याक आउट ऑफ कंट्रोल अशें जाल्ले आसा. आनीक हे जे जंक्शन आसा ते जंक्शन ही जी सिग्नल आसात ती बेगीनची बेगीन घालची अशी हांगा लोकांची मागणी आसा. आनीक हांगा जे पुलीस आसात ते पुलीस सद्याक पर्वरी वचपाक जो ट्रॅफिकान पर्वरी वचपाक जे हेवी व्हेकल्स असतात तांकां आडोवपाक म्हणून असतात, पूण ते बाबडे खंय ना खंय अशी चड गर्दी शिबीन जाता आनीक ट्रॅफिकान प्रॉब्लम जाता जाल्यार हांगा इंटरफियर जातात आनी ट्रॅफिक सॉर्ट आउट करतात. पूण हे जे जंक्शन आसा ते जंक्शनाचेर ऑथॉरिटीन बेगीनची बेगीन लक्ष दिवचें आनीक हांगा जे एक्सिडेंट फ्युचरान जे जावपाचे आसात जाल्यार ते बेगीनचे बेगीन हांगासल्यान हे जंक्शन क्लियर करून हांगा सिग्नल सगळे बरी करून हे जे एक्सिडेंट बी जावपाचे आसा जाल्यार ते टाळचे. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकार, मेर्शेसून. आयतारा गोंयच्या विंगड वाठारांत कोमुनिदाद समित्यांच्यो वेंचणुको जाल्यो. ह्यो वेंचणुको घेवन कोमुनिदादच्या समितींची निवड जाल्ली आसा. आयतारा दिकरपाल, कुट्टरी, साकवाळे, लोलये, पोळे, नेत्रावळी, काकोडे, आवेणे, किट्टल ह्या गोंयच्या विंगड वाठारांत कोमुनिदाद समित्यांची वेंचणूक जाली. हातूंत ओर्ली, सुरावली, देवसू, उत्तोर्डा आनी कासावले कोमुनिदादच्यो वेंचणुको कोरमच्या उणावाक लागून आडकल्यो. कळंगुटे कोमुनिदादच्या अध्यक्षपदार एंथनी डिसोजा, एटर्नी पदार आगोस्तीन प्रोएन्सिया आणि खजिनदार पदार जुलिया मास्कारेनस हांची फुडल्या 3 वर्सां खातीर निवड जाल्या. तर काकोडे कोमुनिदादच्या अध्यक्षपदाचेर किशन सावंत, एटर्नी पदार नरेश प्रभुदेसाय आणि खजिनदार पदाचेर संजील प्रभुदेसायांची निवड जाल्या. मजगती सोडये शिवोले जाल्ल्या कोमुनिदादच्या समितीच्या अध्यक्षपदार पूजा फेर्नांडीस, एटर्नी पदाचेर लिओ डायस आणि खजिनदार पदाचेर आरियाना फेर्नांडीस हांची निवड जाल्ली आसा. Today we had the election of the community of Sholem, and I'd like to thank the voters who had come, spared their time, because today was the feast of Our Lady of at St. Anthony Church. Instead of that, people have voted and have come and voted. I'd like to thank the voters. I'd like to thank the newly elected president of today is Pooja Fernandez. Then she is the treasurer, and I have been elected as the attorney. There were two components, two parties who have for the post of president, for the treasurer, and for attorney. We have been elected with a majority of 37. 37. And the treasurer and attorney has been unopposed. I just want to thank everyone who's come here to vote. The entire process was really long. Opposition was really strong as well, but we won, and I'm really grateful to everybody. Hopefully we'll do really good work in the next few years and really change how things have been in this process as well. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचले वेदांताच्या मायनीवेल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रकांची आता रातच्या वेळार धडधड सुरू जाल्या. शुक्रारच्यान मध्यान राती ते फातोर मेरेन सध्या मिनाची येरादारी जाता. मजगती रातच्या वेळार जावपी मिनाचे येरादारी वेल्यान सारमानस वाठारांतले लोक तिडकल्यात. देखून हो प्रश्न आता केन्नाय पेटपाची शक्यताय आसा. बेळगावात चालू आशिल्ल्या शेतकारांच्या आंदोलनाक लागून तब्बल 22 दीस मिनाच्या येरादारीक ब्रेक पडिल्लो. मात 15 दिसां पयलीं म्हळ्यार 13 डिसेंबराच्यान भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी सुरू जाल्या. मजगती शुक्रारच्यान राती 11:30 ते दुसऱ्या दिसा फांतोडेर 5:30 वरां मेरेन मिनाची येरादारी करपाक ट्रकवाल्यांक मेकळीक आसा. पूण रातच्या वेळार जावपी मिनाच्या ट्रकांचे धडधडीक लागून सरमानस वाठारांतले लोक तिडकल्यात. आमकां त्रास सोंसचो पडटा म्हूण लोकांची कागाळ. कालच्यान आमचो ट्रान्सपोर्टेशन नायट शिफ्टीक चालू जालो. खंयसून ह्यो डायरेक्ट NSP वरसून तो जावं न्यू प्लांटा वरसून जावं NDP म्हणटा पळय डायरेक्ट सारमांचेर ट्रान्सपोर्ट चालू जाता. म्हणजे कितले टायमींग कितलो? 11:30 ते 5:30 फातोडची. हेका लागून लोकांकूय त्रास जाता. लोक जास्त डायरेक्ट भोंवता हें करता तांकां त्रास. आनी मेन म्हणजे आमकां त्रास जाता आमकां लोकल सांग सारमांचे वयरचे मनीस न्हिदतले कशे. आवाज येता ब्रेकाचे जावं हॉर्नाचे आवाज येता आनी कितें आवाज येता. आमकां त्रास, आमकां सगळे त्रास, आमकां झेम पडना. तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड फक्त इतलोच की बाबा हे तुमी नायट शिफ्ट चालू अजून केन्ना नायट शिफ्ट चालू जावंक नासली की 12 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं आमी पळयता केन्ना नायट शिफ्ट डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट केन्ना चालू जावंक ना. पूण आतां ह्यो फर्स्ट टायम चालू जाला. आतां ऑन वॉट बेजीस तुमी हे चालू केल्यार आमकां खबर ना. पूण आमकां त्रास जाता.
ताका लागून आमची मागणी आसा कितें बाबा तुमी लक्ष घालचे कंपनीन लक्ष घालचे जावं गव्हर्मेंटान लक्ष घालचे आमकां लोकल्सांक त्रास जाता म्हणजे रातचे जॅम बी आमकां जॅम पडटा आमची भुरगीं न्हिदना भुरग्यांक सकाळी फातोडीक उठचें पडटा स्कुलाक वयचें पडटा आनी कितें करचें पडटा आतां सद्याक सुटी आसूं कितें आसूं पूण सकाळचें आमकां उठचें पडटा पूण रातचें आमकां जॅम पडना ह्यो त्रास आमी कित्याक घेवचो आमचेर सोल्युशन कितें काडटलो गव्हर्मेंट जावं कंपनी कितें काडटलो सोल्युशन आमची इतकीच मागणी आसा की तुमी बाबा पळया आमचें लक्ष घाला. दुसरे वटेन राज्य वेळार मिनाची येरादारी ही सुरक्षीत आसा असो दिवचल ट्रक धनी संघटनेचो दावो आसा. नेम पाळून राज्य वेळार मिनाची येरादारी करतले अशें संघटनेचे सेक्रेटरी सुभाष किनळकर हांणी म्हणलां. आमची ट्रक मालकांची अशी भुमिका आहा की आमी खूब विचार केलो की रातचो ट्रान्सपोर्ट नाका पूण लास्टाक कितें आहा सरकारान जेन्ना नियम दिल्लो आहा सरकारान आमकां टायमींग दिल्लो आसा त्या खातीर आमकां तें काम करतलेच आमकां प्रेशरायज कंपनी करताले काम कर आमकां तितकी हें ना की आमकां खबर आसा की लोकांक त्रास जाता म्हणून पूण आमी आतां ज्यो आमच्यो 130 का 32 कितें गाडयो आसा त्यो आमी 3 ग्रुपान डिस्ट्रिब्यूट केल्ल्यो आहा जे 44 अश्यो गाडयो जाता आनी मायनीर 45 गाडयो मेळोन आमी जे नॉर्म्स आहा गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स आहा RTOचे नॉर्म्स आहा ते पाळूनूच आमी हो ट्रान्सपोर्ट करता आनी जर फाल्यां सरकार आमकां जर दिसाचो टायमींग जर वाडोवन दिलो आनी नायट शिफ्ट नाका जाल्यार आमी नायट शिफ्ट कित्याक करतले आमकां दिसाचो टायमींग वाडोवन दिवचो आनी ती वरां आहा 40 वरां वराक आमकां 40 ट्रिपी त्यो 40 ट्रिपी आमकां वराक 40 ट्रिपी म्हाका दिसाच्यो आमकां वराक 40 ट्रिपी आहा त्यो 40 ट्रिपी आमकां खूब कमी पडटा कित्याक 135 जावं 132 ट्रक 40 म्हणटकूच 2 ट्रीप मारता आनी ह्या 2 ट्रिपीन आमचो दिसावडो ड्रायव्हराचो सुद्दां एकदां सुटना कित्याक हो धंदो असो आसा की आमी रिन्यू काडलेले आसा रिपेमेंट कंपनीनूय आमकां दिला तो रिपेमेंटूय आहा आमचो त्या खातीर सरकारान ह्यो ज्यो 40 वराक ट्रिपी आसा त्यो आमकां ज्यो इतीचेर दिला 127 त्यो ट्रिपी दिवचो आनी हो जो टायमींग आसा तो टायमींग आमकां वाडोवन दिवचो आमकां कित्याक नायट करूंक जाय म्हणजे आता तुम्ही रातचे शुक्रारच्यान सुरू जाल्यार सगळे ट्रक द्याले एकाच दिसा ना शुक्रारा सुरू जाला तेन्ना 43 ट्रकांचे लिस्ट ज्या प्रमाणे आमी डिस्कस केल्ले ते 43 ट्रक आमी घातलेले हे 43 ट्रक घालपाक कारण आसा की लोकांक त्रासूय जावंक जायना वांगडाच जर एक 70-80 ट्रक घातले जाल्यार येरादारी हे जातली कंटिन्यू चालू उरतले आनी तो प्रॉब्लेम जातलो हे 43 ट्रकान यो वच जावन ट्रकवाल्यांकूय ट्रिपी मेळटा जेणे करून त्या ड्रायव्हराचे थंय सुटोवंक जाय आनी हितून जे गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स आहा ते पाळूनूच आमी हो ट्रान्सपोर्टेशन नायटीचो करता. म्हणजे पर डे तुमचे 43 ट्रक देंवतले हय पर डे 43-44 हे ट्रक आमचे नायटीक देंवतले आनी ग्रूप केला आमी. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. बेतोड्या उद्देगीक वसणुके लागसार उक्त्या सुवातेर 3 गायो मरून पडिल्ल्यो दिसून येतात. ह्या गायांक कोणे तरी वीख घाला सुय असो अदमास आसा. ह्या गायांचो पोस्टमॉर्टम करून नेमके तांचे मरणाचे कारण स्पश्ट जावचे अशी मागणी गोरक्षक राजीव झा हांणी केल्या. आणि हांगासर 4 गोरवां जी आसा बिकॉज ऑफ पॉयजनींग आय गेस इट इज बिकॉज ऑफ पॉयजनींग बट ती पॉयजन कशी कोणी तांकां खावपाक दिल्या काय हे केल्या म्हणजे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया कितें हॅझार्डस कितें भायर सरता ते खावन हे मेले काय म्हणून 4 गोरवां हांगासर ऑलमोस्ट हे जाल्ले आसा 3 जे आसा ते डेड जाल्ली आसा आणि एक जी आसा ते सिरियस कंडिशनान आसा. एनिमल वेटनरी जे आसा वेटनरी डिपार्टमेंट तेंच्या डॉक्टर्सांक सांगिल्लें आसा ते येवपाचें आसा ऑन द वे आसा. ध्यान फावंडेशनाची गाडी ऑन द वे आसा. पण हांव विचारूंक सोदता की ह्या एरियेन अशी सपोज फूड पॉयजनींग सपोज कितें जाता कोणी पॉयजन दिल्या काय हे इंडस्ट्रियल एरियांतल्यान खंयचे तरी हॅझार्डस वेस्ट असो भायर येता जे ह्या गोरवांनी खाल्ल्या अशें आमकां एक दुबाव येता. सो सरकारा कडेन पुलीस यंत्रणा कडेन
आणि एनिमल हजबंड्री कडेन मागता की यांचो पोस्टमॉर्टम जावचो आणि यांचो एक्झॅक्ट जे डेथ जी जाल्या ती कसली पॉयझन कित्याक म्हणून जाल्या हे काढून घेवचे आणि सपोज इट इज बिकॉज ऑफ सम हेझार्डस वेस्ट इन दीस इंडस्ट्रियल एरिया जाल्यार तेंचेर एक्शन जावचो म्हणून सपोज ते खंयच्यान तरी एक वेस्ट येता आणि ह्या वेस्टान सपोज आयज हे जनावरां मरता जाल्यार फाल्यां मनशांक सुद्दां हे त्रास जावंक शकता जे आजूबाजूचे लोक आसा तांकां सुद्दां जावंक शकता. दिवचल म्हालांतल्या पिळगांव वाठारांत पयलेच फावट शेतकारांनी वांयगण शेतां करपा कडेन फाट केल्या. अंदू जवळपास 90% शेतां पडींग पडल्यात. गांवांतल्या फक्त 2 शेतकारांनी वांयगण शेत लागवडी खाला हाडल्या. अंदू पिळगांवांत चडशा शेतकारांनी वांयगण शेत करपा कडेन फाट केल्ली आसा. तेच्या फाटलें कारण कितें? कारण म्हणजे कामेर बांदे गांवाना आनी लावपाक गांवाना आनी उदीकूय ना. उदीक ना म्हणजे पयलींच मेळना उदीक? पयलीं पासूनच मेळना मग त्या खातीर बेगीन मेन वांयगणां करतात. पूण अंदू म्हाका दिसता उदीक आसा बरोबर वारो येवंक ना अजून. वारो चडटो वारो येयलो काय ना तेन्ना उदीक हाडटा. म्हणजे म्हाका दिसता अंदू पिळगांवांत म्हाका दिसता तुवेन आनी एक म्हणजे दोगांनीच वांयगण केलां. बाकी सगळ्यांनी पडींग सांडलें. म्हणजे तेचे फाटलें हेच कारण उदक आनी मनाय मेळना. मनाय मेळटा पूण म्हारग. सगळ्यात पहिली वांयगण शेताची लागवड करपी गांव अशी दिवचल तालुक्यातल्या पिळगांव ह्या गांवाची वळख आसा. अंदू मात ह्या पिळगांव गांवांत वेगळें चित्र पळोवपाक मेळटा. पिळगांव गांवांतल्या चडशा शेतकारांनी अंदू वांयगण शेतां करपा कडेन फाड केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंदू पिळगांव गांवांतल्या जवळपास 90% शेतकारांनी वांयगण शेतां करपाचें सोडून दिल्लें आसा. ताका लागून पिळगांव वाठारांत सद्या चडशीं वांयगण शेतां पडीक पडिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पिळगांव गांवांत जे शेतकार आसात तातूंतल्या फकत 2 शेतकारांनी अंदू वांयगण शेताची लागवड केल्ल्याचें कळटा. एके वटेन वाडटी म्हारगाय आनी दुसरे वटेन तरणाट्यां मदीं आशिल्ली अनास्ता हाका लागून वांयगण शेतां करपा कडेन शेतकारांनी फाड केल्ल्याचें कळटा. जाल्यार भात जेन्ना पिकपाची वेळ येता तेन्ना पिळगांव गांवांत उदकाची मोठ्या प्रमाणांत टंचाई निर्माण जाता. ताका लागून हे एक कारण शेतकारांनी वांयगण शेतां करपा कडेन फाड केल्ल्याचें आसूं येता. एके वटेन शेतां करात आनी आत्मनिर्भर जायात असो सल्लो वेळचे वेळार सरकारा कडल्यान दिलो वता. मात पिळगांव गांवांत अंदू शेतकारांनी शेतां करपा कडेन केल्ली आडनदर पळयत जाल्यार ही खरीच चिंतेची गजाल जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.